नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो. शिरोड्या भाजपा आणि मोगोचे शेनवारा एकाच वेळार शक्ती प्रदर्शन. दोगांचे जिखपाचे दावे. कोण फुडे कोण फाटी हाचेर गोयभर चर्चा. मांद्र्या पोर्ट वेस्टगेक प्रचार नेटान. शेनवारा अपक्ष जीत आरोलकराची जाहीर जाली सभा. काँग्रेसीच्या जाहीर सभेक रथी महारथींची हजेरी. कुंकळे पाजरखणी कार आणि ट्रकाच्या जाल्ल्या ॲक्सिडेंटात 4 जणांक मरण. आवय आणि ताजी 6 म्हयन्यांची चली आत्ताक गेली. दुबयच्यान आयिल्ले घोवाक फामील हाडपाक गेल्ली एअरपोर्टार. बाणावलेचो आदलो आमदार कायतू सिल्वा काँग्रेसीत. दक्षिण गोंयांत काँग्रेसीक जिखोवपाक पुराय यत्न करतलो म्हण कायतूचें उतर. आणि पीडब्ल्यूडीच्या कामांचेर लवू मामलेदार मागतात चौकशी. मगो कडेन सेटिंग करून काँग्रेसीन बाबी बाक्कार आणि महादेव नायकाक फटयले म्हणटा लवू. वेंचणुकांचो प्रचार सोंपपाक 24 वरां उरिल्ली आसतना मगो आनी भाजपान शिरोड्या जाहीर सभा घेवन मोठे शक्ती प्रदर्शन केले. दोगांचेय जिखपाचे दावे. दोगांनी एकामेकाक उतरांनी झंझळावन काडले. मात कोण फुडें कोण फाटी हाची गोयभर चर्चा. आणि एका आम्ही सोडलो आणि त्या ढवळीकराक घेतलो. फरक कितलो होतो पळया. जो मनीस आपलो मतदारसंघ सोडून दुसरेकडे येता तांकां धंदो करपाक येता, तो काम करपाक येना. इतले आपूण मोठलो इतले जोडटलो हे लक्षांत दवरा. आमचो नरेंद्र सावरकर तसोच आमचो सुभाष शिरोडकर बहुमतांनी तुम्ही हांगासर हाडात निवडून आणि दाखवून द्यात आणि दिल्ली आमचो प्रधानमंत्री निवडून येतलो हाचे बद्दल दुबाव ना. हे जे सरकार हा हे उरतले हाचे बद्दल डाऊट ना. पण तुमकां ढवळीकर येऊन कितें कितें सांगीत तुमचे तकलेन घालीत तुमच्या कानान घालीत ह्या मनशाचे विश्वास दवरू नाका. आमकां सुभाष शिरोडकराक गोंयच्या विधानसभेक धाडपाक जाय आणि नरेंद्र सावयकराक आमकां दिल्लीक लोकसभे भितर धाडपाक जाय की जेका लागून केंद्रा भितर जावपी भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आणि गोंया भितर जावप आशिल्लो भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक आनी घटसाण येतली. तुमचा सगळ्यांचो रिस्पॉन्स पळयत जाल्यार खरें म्हणजे फॉर्म भरतानाच हांवें सांगलेलें की शिरोड्यात भारतीय जनता पार्टीचो विजय निश्चित जाला आणि आयज परत एकदा तुम्ही ताचेर ठाम जे आसा हे शिक्कामोर्तब केल्ले आसा. आणि निश्चितच ते मानाचे स्थान जे आसा शिरोड्याच्या गांवा खातीर शिरोड्याच्या विकासा खातीर तांकां नक्कीच मानाचे स्थान हे गोंयच्या सरकारात मेळटले. मगोनूय शिरोड्या शक्ती प्रदर्शन केले. पक्ष बदलूंक बुद्ध शिकायत म्हूण मगोचो उलो. फक्त अफवा प्रत्येक जण सांगता पळय अफवाचेर विश्वास दवरूं नाका. खूब अफवा पसरयतात आणि भावना आनी एक सांगतात. खूब कडेन आमी वता आमचे प्रत्येक कार्यकर्त्याक चेक करता. गाडी चेक करता, मोटरसायकल चेक करता, बॉल्स चेक करतात. आणि हे सगळे सरकारातले मंत्री आमदार बॅगो घेवन भोंवतात. पूण सांगपाक म्हाका उमेद दिसता की शिरोडकार स्वाभिमान आसा. हे बॅगा त्यांनी थोडे कडेन परतून राहिल्या. होच आमचो स्वाभिमान शिरोडकाराचो आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मांद्र्या पोर्ट वेस्टगेच्या प्रचाराक नेट चढला. सगळे पक्ष आपली पुराय ताकद घालून मांद्र्या जिखपाक नेटान यत्न करतात. शेनवारा 2 जाहीर सभाय गाजल्यो. मगोन तेंको दिल्लो अपक्ष आमदार जीत आरोलकराची जाहीर सभा जाल्यार दुसऱ्या वटेन काँग्रेसीच्या बाबी बाक्काराची जाहीर सभा जाली. आज गोंयचे सगळे लोक मांद्रे मतदारसंघाक लादलेले आसा की गोंयचो सगळे लोक विचार करतात की गोंयचे राजकारण जर निवळ जातले जाल्यार सोपटे सारखे गद्दार सुभाष शिरोडकरा सारखे गद्दार हे घरा बसपाक जाय. परत ते कशेच विधानसभेक म्हणटा पावपाक जायना. ज्या कारणान सोपटे सारखे गद्दार राजकारणी परत जर विधानसभेक चुकत पावले जाल्यार आमच्या मुखाल्ले पिढीक जे आज सगळे गोंयभरचे लोक युवक आसात एक वायट पायंडो पडटलो. सो हेची सगळी जबाबदारी
जी आयज गोंयभरची जबाबदारी आसा ती मांद्रे आनी शिरोड्या मतदारसंघाचेर चड आसा आनी म्हाका खात्री आसा ज्या तरेन ज्या तिडकीन गेले त्या फावटी मांद्रेच्या मतदारांनी मांद्रेच्या स्वाभिमान मतदारांनी जेन्ना मुख्यमंत्र्याक तुम्ही इतले मोठ्या संख्येन उडोवपाक शकतात तर ह्या गद्दाराची खंय न खंय ती गद्दाराची ह्या करपाची वोट येता ते तारखेक 23 तारखेक म्हाका दिसता तुम्ही सगळे दाखयतले. मांद्र्या अपक्ष उमेदवार जीत आरोलकराची सभा जाली. मोगोच्या फुडाऱ्यांनी ताका तेको दिला. जितान उदरगतीचेर भर दिला. सरकार जेन्ना आमी विचारूंक गेले तेन्ना आमकां कळोवन सुटलें की 30 जेन्ना कंपनीज येतले तेन्ना थंयसर कमीत कमी 10,000 नोकऱ्यो 10,000 जॉब वेकन्सीज क्रिएट जातले. आता जर 10,000 जॉब वेकन्सीज क्रिएट जातात जाल्यार हांव म्हणटात 3 ते 4,000 जॉब जर आमच्या मांद्रे मतदारसंघानूच जो प्रोजेक्टूच आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन येता आनी जर 4,000 सुद्दां नोकऱ्यो जर आमकां जर मेळात आमच्या मतदारसंघात मेळात जाल्यार केदो व्हडलो प्रश्न सुट्टलो. जेन्ना हांवें आयटी मिनिस्टराक रोहन खंवटे आयटी मिनिस्टर आहा ताका जेन्ना विचारलें तो बरो म्हाजो मित्र ताका जेन्ना तेजे कडेन डिस्कस केलें तेन्ना तेणी म्हाका सांगलें 2 वर्सां जालीं ही फायल अशी पेंडींग आहा. तुमचो आमदार म्हणजे आतां माजी आमदार तेणी केन्ना येवन विचारूंक ना, आपणाक एसेंब्लीन क्वेश्चन करूंक ना पर्सनल फॉलोअप करूंक. ती फायल पडलेली आसा आनी ती फायलीक पुशअप करपाची गरज आहा पूण आयज मेरेन तें जावंक ना. सो कितली बेजबाबदारपणां जाल्यात हे तुम्ही डिसिजन घेयात. विकास करच्या खातीर पक्ष बदलपाची गरज आसा ना. मनीस पक्ष केन्ना बदलता? पक्ष बदलता जेन्ना स्वार्था खातीर आनी आपले पोट भरपा खातीर बदलता. नरेश सावळे आमदार जालो, आमी विधानसभा गाजयली, आमी अपक्ष असले आनी आमी विरोधात काम केले म्हणून आमी मरूंक ना. सत्तेन आसच्या पेक्षा विरोधाने काम करपाक बरें मेळटा. जेन्ना पळय तुम्ही विधानसभेन स्पष्टपणे आणि निर्भीडपणे उलयतात तेन्ना सत्तेतले लोक सुद्धा तुमकां भियेतात आणि तेन्ना काम करपाक बरें आसता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कुंकळे पाजरखणी शेनवारा सकाळी जाल्ल्या भिरांकूळ एक्सिडेंटात 4 जाणांक मरण आयले. कार आनी ट्रकाच्या जाल्ल्या एक्सिडेंटात आवय, तिची 6 म्हयन्याची चली आनी त्या बायलेचो बापूय आगताक गेले. कारीच्या ड्रायव्हराक हॉस्पिटलांत व्हरतना मरण आयले. कारींतल्यान ही फामील आपल्या घोवाक हाडपाक गेल्ली. घरा येतना वाटेर काळान तांचेर घालो. घोव हॉस्पिटलांत एडमीट आसा. घेवया कमर्शियल ब्रेक. बाणावलेचो आदलो आमदार कायतू सिल्वा काँग्रेसीत पावलो. गोवा विकास पार्टीक काम केल्ल्या आनी फाटल्या वेंचणुकेंत अपक्ष राविल्ल्या कायतून काँग्रेसीक दक्षिण गोंयांत जिखोवपाक पुराय यत्न करतलो म्हूण उतर दिलां. बीजेपी बरोबर ना म्हण तांचे बरोबर रावन कळ्ळें अशें तो उलयलो. काँग्रेसीचो कर्नाटकाचो राज्यसभा खासदार राजीव गौडा ह्या वेळार आशिल्लो. स्पेशल स्टेटस कोस्टल झोन पर्यावरणाचेर तो उलयलो. हांव काँग्रेसाच्या बारा रावन हें दाखोवंक सोदता म्हणजे आमची लीड आनी तशेंच बरें काम तांच्या वर्कर्सां बाराबर रावन काँग्रेसाचे खूब वर्कर आसा थंय तांचे बारा रावन एकठांय रावन हें इलेक्शन मुखार व्हरोंक आनी बरी लीड दिवपाक म्हणटा. मोस्ट ऑफ द टायम आय वॉज विथ द बीजेपी गव्हर्मेंट. लॉट ऑफ promises made but nothing is done. So I feel that this is the time that I should go with the Congress. म्हाका दिसता आज हांवें काँग्रेसाक खूब पयले जॉइन जावंक जाय आसलो. म्हजो आज लेट जाला, लेटूय जावन तर हांव तांचे बराबर फूल स्विंग वचून हें काम करतले आनी आमी सावथाचे सीट 100% आमी जिखून दाखयतले. But this government, current government, has been opposed to special status for anybody, and we have not taken any stand of that sort. So we will consider the demand on its merits and go into it in the course of the year. Tiny, small state, and people are. Well, we are certainly focused also on the coastal zone, right? We are also focused significantly on environment. We have 2 sections: one on environment
and one on climate change, disaster management, etc., where all these things are intertwined. We have to make sure that land is protected, that the people of the state get to ensure that they, the land remains with them. आदलो आमदार लहू मामलेदारान सुदीन ढवळीकार PWD मंत्री आसतना जाल्ल्या कांय कामांनी गोंधळ जाल्ल्याचो दावो केला. बारीक सारीक कामां खातीर मोठे निधी घेतल्यात ताची चवकशी जावची म्हण लहूची मागणी. त्या भायर कंपाऊंड वॉल बांदून जाल्ल्याचे दावे केल्यात. बिलाय फारीक जाली मात सुवातीक कंपाऊंड वॉल नाच. राखणे वण्टी चोरल्यात म्हण कागाळ करपाचो लहूचो विचार. फ्लोरिंग ऑफ श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम हेजे क्लिनिंगाक 24,38,000 रुपया जाल्या. 2 ना क्लिनिंग, ओपनिंग सेरेमनी आनी क्लोजिंग सेरेमनी. ते टोटल कॉस्ट ते बांदपाकच 22 लाख रुपया खर्च जाल्या, पूण क्लिनिंगाक 24 लाख. कला अकादमीची फ्लोर क्लिनिंग 35,43,000. त्या शिवाय थोडे कडेन इंटरनल मेंटेनन्स आनी डेकोरेशन, रिपेर्स ऑफ सम फर्निचर हेजे 1,61,49,000. हेजी सगळी डिटेल चवकशी करपाची आमी मागणी केल्या, कारण हो गोंयच्या जनतेचो पयसो असोच वचपा जायना. फोंड्या मतदारसंघात नागजर म्हणून एक गांव आसा, वाडो आसा, थंय 70 लाखांची रिटेनिंग वॉल बांदल्या. बिलां पास जाल्या, सगळें पास जाल्या, पूण थंय वचत जाल्यार रिटेनिंग वॉल ना. अश्योच मडकय मतदारसंघात कितल्योश्योच रिटेनिंग वॉल बांदल्या म्हणून आसा, पण एक्झिस्टन्स थंय ना. विधानसभा पोटवेंचणुकेक म्हापशा आनी लोकसभेक उगड काँग्रेसी वांगडा मोगो आसा आनी मांद्र्या शिरोड्या सेटींग मांद्र्या बाबी बाक्कार आनी शिरोड्या महादेव नायकाक खंय काँग्रेसीन फसयले. लोकसभा नॉर्थ आनी सावथ काँग्रेसीक सपोर्ट करता, म्हापसा काँग्रेसीक सपोर्ट करता, मांद्र्या इंडिपेंडंट मनशाक सपोर्ट करता. हेजो अर्थ कितें? एक तर काँग्रेस स्वता महादेव नायकाक शिरोड्या आनी बाबी बाक्कराक मांद्रे सोंपयता. तेंचे जर इंटरनल सेटींग जावन ते अशें वागले जाल्यार म्हाजें आव्हान आसा सगळ्या जनतेक की तुमी विचार करूनच मतदान करा. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे. 70चे अंसुली गांवांतले लोक मतदान न करपाच्या भुमिकेचेर ठाम. लोकांक समजावन सांगपाक म्हण जिल्लोधिकारी पावली, मात तिचे यत्न फेल. गांवांत रस्तो ना, हेर गरजेच्यो सुविधा नात म्हण अंसुलीचे लोक बेजार. फाटलीं कितलींशींच वर्सां लोकांनी मागणी करून जाली, मात कांयच फायदो ना. आतां मतदानूच करपाचें ना म्हण लोकांनी थारायलां. मागपाच्या टायमाक त्या 3-4 दिसाक कोणी रात आनी दीस ना जाल्यार हांगासर कोण येयना आनी कोण केन्नाच खासदारूय येयना आनी आमदार खंय येता. एक सादो पंच येवपाक तयार ना. फुडें काय जावपाचें ना आनी हेजे फुडें आमी वोटूय बी मारचे ना. कित्याक मारपाचें? कितें फायदो आहा? रस्तो जायना जाल्यार आमी वोट घाली ना आनी काय ना. हे रस्तो जाता तेन्ना वोट. रस्त्याक लायट ना, रस्त्याक हे पाणी ना, लायट ना, सारकी कोण केअर करिना. पंचायत एक मिटिंगा ते काय सांगाना, कसले काय ना. भुरगीं चलात पडात शाळेक वयता, येता चलोवन, कोण केअर घेयना. आनी इलेक्शनात सारकी 50 गाडयो दाराक लागतली. म्हाका घाला तुका निवडून हाडा. तुमचो रस्तो जावंक जाय. पाल्या हाडून रस्त्याक कडयो सगळे माल मसाला उडय, पाल्या घालता आमी मत घालता. Process of laying of the road has already started. PWD has prepared the estimates, the administrative approval, after the administrative approval, and the file is being processed for expenditure sanction post tender. So this I have explained it to the voters, and I will also follow it up with the PWD department. I have also made an appeal to the voters that voting is their right and that they should exercise their franchise, and this demand of the villages for a road will be taken care of. इतले मजगती JSMच्या सुभाष वेलिंगकारान अंसुलीच्या लोकांक मतदान करात म्हूण आवाहन केलें. JSM खंय तांच्या वांगडा आसा. गोवा सुरक्षा मंच जबाबदारी घेता की ही निवडणुका जाल्या नंतर लगेच हे गांव जे दुर्लक्षित रावले आसा त्या ठिकाणी गरज पडल्या आंदोलन, निदर्शनां त्या सरकारच्या एजन्सी कडेन हे प्रश्न जे आसा हे उचलून धरप. ह्या संदर्भात पूर्णपणे गोवा सुरक्षा मंच ह्या जनतेच्या फाटल्यान रावतलो
पण कृपा करून ताणें मतदानाचेर बहिष्कार घालचे न्ही, कित्याक 5 वर्सांनी एकदा अधिकार मेळटा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.